कल्चरल सोसायटी तुमच्या मुखार दवरता माध्य रावजन बरोवन दिग्दर्शीत केलेलो तियात्र जाचें नांव रूप उलयता मोग दोलयता. देवान रचून हो संवसार दिलो मनशाच्या हातान तसो सातवो साक्रामेंत मुदी घालताय तुज्या बोटान. ही मुदी तुका सागयता मोग पावनेचो म्हणून बोतान सोदूंक गेल्यार मेवचो ना मुळी चलपी तुका सोदान. बारीक नदर मारीक तोर काजारी जिवितान बायलेचें जिवीत जाला एक भुरग्याची फोकान. तांची मोदी एक पोटना दिसरा चोगरी घरान एकवटाचेर दोर तुटोन फूल पोला त्या उज्यान. रूप उलोय रूप उलोयता मोग दोलय मोग दोलयता. पोरणायल्या जिवितां जियेताय तूं दास्तिलीने नशिबांत बरोयलां तें पाळकूंक जावचें ना कोणें. थोडे मनीस सोजमोता जिवाक आपल्या म्हणून शाणे खोटा जिवितान ते फटवता बेगिन्यानान ते उणे. देखून मनशा जिवितान जावूंक जाय हुशार ना तो सोगले उदोक जाय उमत्या त्या कोचार. शिकोवप पासून फटवल्यात जाल्यात बाबे तोक्षार कोतार आसून मोगाक लागून पडल्या ते रस्त्यार. रूप उलोय रूप उलोयता मोग दोलय मोग दोलयता. सोगले मनीस सोदतामी रूप तें आमकां उलोयता. जोशी वर्सां सोदता तशेंच रूप तें जाय तेंच बदलता. पूण बरे गूण आनी शेगूण सासणां तुका तिपकायता तेन्ना काजारी जिवितांतलें सूख तुका पायण्यान दोलयता. बायलेचो एक वोट म्हणजे सूख कोराचें मोगान तुज्यान ताणूंक जाता जिवीत काजराचें. एकवटाक फूट पडत जाल्यार निसोण तोंड तांचें फुलतें जिवीत बावून माथ्यार चिंतनाचें वजें. रूप उलोय रूप उलोयता मोग दोलय मोग दोलयता.
गरजे आदारा पावून दिवन ताका तुजो आदार तेन्ना रोसलेल्या बापाची बेसावा बोळो साबार तेन्ना रोसलेल्या बापाची बेसावा बोळो साबार Alô? Oh, Inácio! कसो आसा? ताराव घेतला की ना? ची, ते घेऊन काय? देवाचे पातयो म्हज्या तोंडाचो भागीदार जा आणि पळय, पळय थोड्याच तेंपान तुजें नशीब तुका कोण पावयता. ना 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 हांव तुका फोर्सार करिना शेवटाक तुजोच निर्णय जावं दी पूण म्हाका जाल्यार एकूच दिसता संवसारान इतलीं वर्सां इतले त्रास तुवें काडले चलोन मरोन भुरग्याक शिकयली आतां तरी तुज्या भुरग्याक ह्या समाजान आपली मान वयर काडून पळोवंक नाका बरें बरें पूण चीट आनी कडय ओके देन बाय कोणा लागीं उलयतालोय भुरग्या कोणाय लायक इश्ट सुमार 20 वर्सांनी फाटले एके जमातीक मेवलोलो ताचो फोन जॅसिंतो तुका च्या आवडटा नाका आतां थोड्याच वेळार हांगासर आमचे इगोर्जेच्या कमिटीचे दोग वांगडी येतले इगोर्जे कामां वयर भासाभास करपाक तांकां हाडया बरें तुका सांगूंक काय एकदा विसरलें कितें मिस्टर पेरेसाचो फोन आयलो तुजो मोबायल ऑफ ना म्हूण सांगप उपरांत जॉन हाचोय आयलोलो कितें सांगतालो जॉन उपरांत फोन करता म्हूण सांगलां आनी मिस्टर पेरेसान सांगलां आपल्या फ्लॅटाचे दुसरें इन्स्टॉलमेंट दिवंक उशीर जाला म्हूण रागा जायनाका म्हणलो फ्लॅट बुक करचे आदी व्हडल्यो व्हडल्यो काणयो सांगतालो पूण आतां इन्स्टॉलमेंटाच्या वेळार दिवपाक कळना एम्प्टी वेसल्स मेक्स लाऊड साऊंड म्हणटात ते खरें आयलेशें दिसता येवकार येवकार आतांच तुमचो उगडास केलो या या वसा वसा देवाचे देणे मनशाच्या मन आसत तर बरें देव फाव कोत्ता जायते हे देवाच्या पाळण्याला उरबी म्हाका दिसले हांव एका कपेलान ओ इगोर्जेन कसो आसाय म्हूण आयच्या काळार देवाच्या आदारान आमी लाखांचे लाख म्हणून व्हडले व्हडले बोंगले बांदतात उपरांत देवाक विसरून त्या बोंगल्यांनी वंटीचेर नाजूक थाकावे लायतात सिल्वान ही सांताची व जेजूचे पाळण्याचे वंटीक लावपाचो मजो एकूच घेतली जितलेय पावटी ह्या पाळण्याचे मोची नदर पडटा तितलेय पावटी तांचे जिवीत म्हज्या दोळ्या मुखार येतात आनी दिसपोटी म्हजें जिवीत तांचे भाशेन जिवप म्हाका उर्बा आनी भोल दिता चासी तुजे असले विचाराचे मनीस ह्या आतांच्या काळार मेळून भोव थोडे सिल्वान मनशाचो गोल मनशाकूच फुटयता अरे आमी कितें घेवन आयल्यात आनी कितें म्हणून घेवन वेतल्यात आनी तेवूय म्हणून त्याच रचणारा फुडें न्हय एनीवे आमकां जोड एक एकल्याक देवान कितें दिला हाचे वच्चित अरे अजूनय उबेच आसात बसात बसात एकूच मिनीट हांव रोखडोच आयलो बसून घेत मातशें प्लीज एकूच मिनीट रोखडोच आयलो जासीर आमी कांयच नाका आमी आत्तां च्या घेतल्या ना 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 एकूच मिनीट मातशें बसात प्लीज हॅलो हॅलो फादर आल्फ्रेड
हांव बरो आहा तूं केन्ना फादर हय हय फादर आमी जास्त जागे फादर बरें 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 वेळारूच सुरू करूया फादर हय ताकाय सांगता बरें बरें फादर बाय च्या घेयात सबसे पे त्रास कर तुम्ही पयलेच पावट आमगेर आयल्यात सादी च्या घेवचे ना थँक्यू अरे थँक्यू आणि कित्याक म्हणूंक जाय हा? आमचो कामदार आपल्या आमिगाच्या काजाराक म्हणून गांवांत गेलो आसा म्हणूनच त्या दिसांनी सगळें काम तिचेरूच पडटा लोकांक ओवर आमच्या घरान अरे कोणाचं काजराचं गुण चुकून आमगेर येता कितें आमच्या घरान कित्याक ना? तुझ्या कामदारांक पर्यान बरे तरेन रातार करता ते पळोवन एकदम बरें दिसता देवूय म्हणून आमच्या भाशेन मनीस आणि देवाची रोचना न्हय सारकें तुजें जासीत बरोबर आसलो फादर आल्फ्रेडान फोन केल्लो कितें सांगतालो फादरान सांगला आमची मिटींग वेळारूच सुरू करची म्हणून आनी तुकाय सांग म्हटलो आयज तरी सगळे जाण मिटकेक हाजीर जाल्या आमी हो एक करून इगोर्जेचो वावर करून फुडें सरल्यात पूण जोण एक एकट्या कमिटीच्या वांगड्यान आमचेच भाशेन भार घेतलो जाल्यार कितलें बरें जावपाचें न्हय देव तुजी सबार बेसांवां घालतलो तूं तुज्या धंद्यांपासून बुडलेलो आसतना सगळो भार तुजे तकले घेतलो सिल्वान देव मंदिर जावन आसा आमचें ते सोबीत सुंदर निवड करपाचें काम दुसरो कसो करतलो आणि हे तर आमी जोड एक एकट्यान चिंतलेले जाल्यार आमच्या इगोर्जे
दोशा वर्षी जावन पावची नासली हांवूच म्हाका देयालाच्या इतिहासात एक पयशिल्लो इश्ट मेळ्ळो तो म्हणटा तुमचे इगोर्जेच्या जनेलाचे आरशे फुटल्यात सगळे ओट्यो मेळो जाल्यात मुक्कावयले अवतारा प्रभू मारला ताका वर्सां जाले आसतली आनी हे सगळे पळोवन बरें दिसता तुमकां ना आनी हे आयकून कसली लॉस म्हाका दिसली लॉस दिसपाचीच आनी हेच खातीर आमी फुडें सरल्यात पुढे आमचे इगोर्जेच्या कामाक आमी हातूच घातलो जाल्यार लाखांनी खर्च जातलो आनी व्हडलो प्रश्न म्हटल्यार इतलो सोबत लाखांनी दुडू एकठांय जातलो कसो म्हाका अशें दिसता की आमचे जायते गांव परदेसांत आसात तांकां एक गुलो मारून पळोवया इगोर्जेक म्हणल्यार ते आमकां ना म्हणचें ना दुसरें म्हटल्यार आमचे गांवचे एक एक घरांतले उणेच उणे 1,000 रुपया काडपाचो थोड्यांक उणीक चड दिवपाची खुशी आसतली अशें करीत जाल्यार म्हाका दिसता इगोर्जेक फावो तो दुडू कांयच न्हय कसो एकठांय करूंक जातलो सिल्वान तूं म्हणटाय तें सारकें आसा पूण जायतो लोक आमच्या गांवांत गरीब आसा तांचे लागीं दोन जिवनाचो दिसपेस सारकोच उठवना पूण इगोर्जे पासत ते कोणाचे रीण काडून इगोर्जेक ते पयशे दितलेच आनी तांच्या लागतो 1,000 रुपया घेवन ना 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 म्हज्या कुशी आसात जाल्यार पुटो हांव नको तुमकां कशें दिसता पळय तें सिल्वान फादरीची येवजण जाल्यार एकदम बरी आसली तो म्हणटालो आमच्या इगोर्जेच्या आदारार एक उंचल्या दर्जेचो अपेरो करपाचो म्हणून आनी तुमी जाणा आमचो फादर बरेंतलो बरो संगीतकार आख्ख्या गोंयांत ताचें नांव आसता तेच बरोबर आमच्या गांवांत बरे बरे कलाकार आसात बरे बरे कांतोरिस्ट आसात आनी तशेंच बरेंतले बरे संगीतकार आसात म्हणटच ताच्या आदारान आमी हो कलाकार घडून हाडलो जाल्यार बरेंतलो बरो जावंक जाता आनी तुमी जाणा आमचो फादरूय जाल्यार व्हडा उमेदीचो हो सगलो कारभार आपल्या हातान घेता म्हूण ताणें व्हड खोशी दाखयले सांगात तुमकां कशें दिसता कशें दिसता तुमकां येवजण मात तुजी एकदम बरी आसा पूण आमचे दुसरे वांगडी कितें म्हणटात तें म्हाका पळोवंक पडटलें सगळ्यांचेच आयकूंक रावले जाल्यार आमी कांयच करूंक पावचे ना सिल्वान तूं म्हणटा तें सारकें आसा पळय फ्रांसीस पळय तरी पूण आमी हो प्लान सगळ्याचे मोगे मांडुया फाल्यां आमीच सगळें केलां म्हूण कोणेच म्हणूंक फावना बाबा हॅलो माय सन हॅलो अंकल कसं आसा हॅलो अंकल म्हजो पूत कळटा तुजेच भाशेन बरें देखीन वाडलेलो भुरगो म्हूण बरें जासीत आमी वेतात इगोर्जेक मेळचे बरें हॅलो जशीत हॅलो रिबेका वेलकम वेलकम जायते तेंपान आमचो गोंयचो उडास आयलो कितें चोडा तेंपान आयले म्हणटूच घेवया म्हटली तुमची एकदम बरें केलें एकदम बरें केलें फ्रांसीस सिल्वा तुमी कशी आसात जाशीर तुमचे मध्ये कितें गुपीत उलोवप चलता ना 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 गुपीत उलोवपाचें कांयच ना आमी आमच्या इगोर्जे वयर उलयताले इगोर्जे वयर तूं इगोर्जेक कितें जालें विनेटा आमच्या इगोर्जेचें जायतें काम करपाचें आसा जालीं जायतीं वर्सां आमच्या इगोर्जेची कोणेच परवा घेतली ना म्हणटूच आतां आमी येवजिला आमच्या इगोर्जेक एक नवें रूप दिवंक गुड एकदम बरी येवजण हांव गांवची धून फाटीं 8 वर्सां कोणाक लागून हांव लंडनाक गेली पूण म्हजें मन आनी काळीज सदांच म्हजे गांव घराक पडटालें आनी म्हाका सदांच दिसतालें हें म्हजें गांवचें पासत हांवें कितें तरी करचें म्हणून जाशीर ही तुमची येवजण एकदम बरी आसा ती तुमी फुडें घेवन वचात पूण धर्माची मातशी अडचण आसा कसली अडचण आनी हेच खातीर येवजण फुडें व्हरपाक आमच्या इगोर्जेच्या वांगडाची आयज एक मिटींग आसा कित्याक हो वावर आमी आतां घेत जाल्यार सुमार 35 लाख रुपयाची गरज आसा
भाषण करूया आवय बापाय रिस्पेक्ट दिवन नागांची वयर दवरया आवयन उजवाड दिला आमकां त्या उजवाडान आमी चलया आवय बापाय पडकोचे न्हय चलतीचे मानून घेवया जाली पावटी आमी भुरगीं आमची माय पाय चोडूंक वयता ताका वायट उतरांनी उलोवंक काळिस्तांचेर रडयता देवाची बिरांत आमकां मायचो सोबूत पासून घेता मातूय आमी चिंतिना सायबीर माय तुयो मान कोता सायबीर पावटी आमी भुरगीं आमची माय पाय चोडूंक वयता ताका वायट उतरांनी उलोवंक काळिस्तांचेर रडयता देवाची बिरांत आमकां मायचो सोबूत पासून घेता मातूय आमी चिंतिना सायबीर माय तुयो मान कोता आमच्या जिवितान कितें आमकां उणें करिना कितें आमकां जाय जाल्यार दिल्ल्या बरोबर रावना कितले माल्यार पासून आमकां रागमोरान ती दवरिना ह्या संवसारान कितल्या भुरग्यांक माय पायचो मोग मेवना आवय बापूय आमकां सोदा वायटाक कशें म्हूण मारिना दवरी पूण आमी भुरगीं ताका सजमो घेयना मुठाक माय पायांचो दुस्मान पूण सोब कितें तें सजमोना ल्हान आसतना शिकयल्या भुरगीं वायटाक सांपडची ना आवय बापूय आमकां सोदा वायटाक कशें म्हूण मारिना दवरी पूण आमी भुरगीं ताका सजमो घेयना मुठाक माय पायांचो दुस्मान पूण सोब कितें तें सजमोना ल्हान आसतना शिकयल्या भुरगीं वायटाक सांपडची ना कॉलेजीन वेता म्हूण सांगून आमी आगासूय वेता घरान सोरो पिवन येवन माय बायक आमी चड रडयता फोटी ताका आमी मागता दुखां ताची घडयता दोळे उगटे करून पळोवया माय बायक आमी सदांच आशेता घरान सोदांच टायमार येवन केंसां वांटो घेवया चेडू जावं तो चेडो माय बायचें नांव काडुया वायट दुसऱ्या भुजेन्ना देवानी वागून मागुया ह्या संवसारांत नांवय बापाय सगळें सुख फावो करूया
करूया वाईट दृश्यात टाकूय त्यांना देवा निवार म्हणून मागूया या संसारात ना होय बाबा सगळे सुपाव करूया माय माहिती दिया मागती का ताका सांभाळून दवरया सगळ्या तुमकां देव बरो तू काय व्हडल्यांच्या उबे आसात ते मातशे पोस्तार आयज आमी एक गांवची जमात आपयल्या एक गोरचेचो थाराव घेवपाक आनी तो म्हटल्यार आमच्या इगोर्जेच्या आदाराक एक ऑपेरा करचो उरना पडलो 15 दीस जाले आमच्या कमिटीच्या मेंबराक अशें करून दिसना पूण हें पावल मुखार मातशें आनी गांवच्या लोकांची सूचना आयकोन घेवचेशें तांकां दिसना तर तुमी कितें म्हणटात फादर हांव म्हणटालो ऑपेरा तुमकां कित्याक करूंक जाय करपाक जाय कित्याक इगोर्जेक दुरवांची गरज आसा देखून पूण तूं जाणा ऑपेरा करूंक तुमकां कितलो खर्च लागतलो तो मातशें ओगी रावात मागता तुमचे लागीं कोणाचेरूच पर्सनल कमेंट्स मातशे न्हय म्हणून जे कोण आतां आयल्यात ते मातशे मुखार येवन बसले बरं तुमचो कमिटी प्रेसिडेंट जसिंतो खंय आसा ताका एक गरजेचें थेरपेन काम पडलें तूं येवंक मातसो उशीर जातलो म्हणून ताणें म्हाका फोन करून सांगला सांगात कितें करुया अजून हांव उलयचो उलय अरे हेच आयकला न्हू मी सारके बेस्ट तुगेले आनी शर्मा आमी दाखलो मरे अरे आमी फुंच्या टॉपिकाचेर भासाभास करता आनी तूं कुठे वयताली ओय हांव आसा पणजे आनी हो पावल कारवार माझा हांव उलय आता हांव कितें म्हणटालो न्हू माझं एक नवेच पिक्चराचें नांव डर्टी पिक्चर ते पिक्चर आमी इगोर्जेच्या आदाराक दाखयलें न्हू कितलो फायदो जावपाक कितें म्हटलें तुवें धर्टी पिक्चर डर्टी पिक्चर अरे क्रुजी असली बुरशी पिक्चरां आमच्या इगोर्जेच्या आदाराक दाखोवंक जातात लोक आमकां कितें कितें म्हणचो ना लोक आमचे खोबऱ्यो करतलो आतां तूं चिंता करले डर्टी पिक्चर न्हू ते पिक्चराचें नांव डर्टी पिक्चर पूण पिक्चर सारकें क्लीन फादर मातसो उशीर जालो पळय माफी माग कांय नाही आतां जाता पळय तितले बेगीन आमी आमचो थाराव घेवया तशेंच तुजें कितें उलोवपाचें आसा तें उलय पयले सुवातेर हांव तुमकां फादर आनी आमच्या कमिटीच्या वांगड्याच्या नांवान सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी हो तुमचो मोलादीक वेळ सोडून हांगा हाजीर जाल्यात म्हणून दुसरी व्हड उमेदीची खबर म्हटल्यार आमची गांवभयण रिनेटा लंडनांतल्यान आयल्या आनी तिणें आमच्या इगोर्जेच्या कामाक 1,20,000 दिला कितें म्हणायचं असेल तो बाय विनेतान 1,20,000 आमच्या इगोर्जेक डोनेशन दिलां हा एकदम खुशाची खबर फादर तशें जाल्यार आनी तुमकां पयशे कित्याक जाय हे पळय एक पावट आमी आमच्या इगोर्जेच्या कामाक हात घालप म्हणजे 1.5 ते 2 लाख कांयच न्हय कॉन्ट्रॅक्टरच्या एस्टिमेटा प्रमाणे उणेच ते उणे 30 ते 40 लाखांचो वेस्टेज आसा कितें म्हणे फादर 30 ते 40 लाख 30 ते 40 लाख हांव म्हणटा तुमकां कित्याक जाय पळय तुमी आमच्या इगोर्जेची परिस्थिती बरे भाशेन जाणा म्हणटच ह्या कामाक खूब खर्च आसा पूण आमकां तुमची सूचना जाय की आमी कितें करूंक जाता काय म्हणाचें वय फादर ह्या आधी इगोर्जेच्या आदाराक काय कितें आता पयले हांगा केन्ना हिशोब सारको कितें तो हिशोब मेळना म्हणटा तुमी हांव कितलीं वर्सां जालीं इगोर्जेचे कमिटीन आसा आनी तो हिशोब हांव सदांच दीत आयला वर्सान बरोच तो नोटीस बरोवन पासून घालता केन्ना तर तुमी येवन आमच्या अकाउंट बुकाचेर नदर तरी घातल्या नेणार लोक उलयतात ते तुमी उलयतात तुमकां जाय जाल्यार अजून पासून पळोवंक जाता तूं जाणा हांवें तें नोटीस बोर्ड आमच्या बुकाचेर
तिकीटचे मोल कितले 50 रुपया 700 तिकीटचे कितले रुपये राहिले 35,000 फाटी तियात्र राहिलो ताचे 12,000 माटवाची आणि माचेची मांडावळ करून 9,500 रुपया कोदरीचो देसपेस 3,500 रुपया तिकीट आणि प्रोग्राम शापाचो देसपेस 3,000 हेच जाले 28,000 उरले कितले 35,000तले 7,000 आणि बारीक देसपेस ना इतलो फायदो जाता तर ऑपेरा करून कसलो ऐका आम्ही इगोदेच्या आदरार बदली घालतले पण ताका तिकेट आसचे ना कोणाक जाय ताणे येऊन फुकट बसका घेऊन जातली पूण ऑपेरा करू आम्ही डोनेशन तशेंच स्पॉन्सर हाडपाक चिंतला आनी ऑपेरा दिसा ट्रे भोंवडावपाची आनी म्हाका पुरी खात्री आसा जरी तर हो ऑपेरा आमी मुचल्या ध्वजाचो करी तर लोक व्हडा उमेदीन आपल्या बोल्सांनी हात घालतलो म्हाका जाल्यार दिसना फादर जे तूं कितें चिंता तशें जातलें शेमलो हें पळय जेन्ना हांव चाकोरच्या गांवांत पूर आसलो न्ही थंयसरूय हांवें अशेंच केलें तेन्ना आमकां डोनेशन आनी स्पॉन्सर म्हटल्यार 3.5 लाख आयलेले आनी ट्रे भोंवडायले पळय ते 80,000 पूण हें 10 वर्सां फाटीं म्हाका जाल्यार बरें लागना म्हाका दिसता आमी एक सोविनियर काडलो बरो सोविनर 4 वर्सां फाटी एक सोविनर काढलेलो ताचे आयज पासून हो ते पयशे पर्यंत भितर येवंक ना फादर तूं वच फुडें अशी पासापास करून वेळ पिड्ड्यार करून कसलोच फायदो ना फादर तूं वच फुडें फादर सांगता तुम्ही परत काय करू तुम्ही फकत बबूच मारू तुमपर्यंत काय जायना तुमपर्यंत काय जावचें बबूच मारून तुम्ही शांती काय घ्या कितें म्हणणार जरी तर तुमकां एकल्याक पासून हो ऑपेरा करपाची कशी ना जाल्यार हांवूय तो करूं कबूल ना मजा आयकतात सांग हांव तुमच्या लागीं एकूच विनंती करता प्लीज प्लीज आमी ऑपेरा करूया आनी अशें केल्यारूच लाखांनी पयशे आमचे इगोर्चे घेतले सांगात सांगात म्हज्या उतराक तर तुमी राजी आसात जाल्यार जसे तूं बरे भाशेन जाणा ह्या गांवांत तुका नांव आनी मान आनी रेस्पेद आसा हो गांवचो लोक तुका मानान लेखता म्हणटच जे कितें तूं आयज आमचे लागीं मागता तेंच जातलें पूण तशें तो पयलें म्हाका म्हज्या गांव लागीं भाव लागीं विचारून पडून दी मोगळ म्हज्या गांव बांदव आयचे जाशी तो आमच्या लागीं कितें मागता तें तुमी सगळे करपाक राजी आसा या संसाराच्या भितर सवस काय दिसता मुगतो आसा तुयसूर निजमूग तुझ्या काळजांतान करताय तूं दुडुगिरेस काय मोगाक जावची नासूर मोग चेडो चिडू दिता मोग उतराक ती घालतात फास मोग तोड्यांक चिंतनाची रास निजमोग एकामेकाच्या काळजान उठतास मोग चेडो चिडू दिता मोग उतराक ती घालतात फास मोग तोड्यांक चिंतनाची रास निजमोग एकामेकाच्या काळजान उठतास
पावट चेडो चेडू मोगान पोट्टा गोपितांच्या मोगाची रोंपी वाटा खबर मोगाची माय पाय कोणूय दाटा इनोसेंट मोग चिडवाचो माय पाय तोडटा खुशे भायर दुसऱ्या लागीं खाजार करून गिरेस्काय दिवन धाडटात भांगार भरून घोव ताका सदांच खुशाल दवरून माय पायक तें शिरापता मोग वेलो म्हूण चोरून खुशे भायर दुसऱ्या लागीं काजार करून गिरेस्काय दिवन धाडटात भांगार भरून घोव ताका सदांच खुशाल दवरून माय पायक ती शिरापता मोग वेलो म्हूण चोरून पाय चिंता तुवेक घालूंक सुखाचोन तूं सांपडटा व्हड दुखा जीव सोंपयता आशोन आदल्या मोगा गोवाक घालून त्या लोजेच्या फासा पोरी माय पाय मोगाची रीतोच पाडूंक पावतात भुरग्यांचो फुडा चूक आपली म्हूण निमण्या वेळार दुखां तीं गोडयतात आपली धुवेच्या मोड्यार या पोरी माय पाय मोगाची रीतोच पाडूंक पावतात भुरग्यांचो फुडार चूक आपली म्हूण निमण्या वेळार दुखां तीं गोडयतात आपली धुवेच्या मोड्यार बाय मामा बाय अरे मामा खंय वेता कॉलेजीत वेता चेडो पळोवन तूं येताय क्रुजीन एक पावट तूं म्हज्या कॉलेजीत यो आनी पळय कशे चेड्यान चेडो हाताक हात घालून भोंवतात ती क्रुजीन हे तुज्या मतीन न्हय चेडवाचे बाबतीन कितें रिगला तें हांव नकळो पूण इलोज म्हणटा ती तुवें आतां सोडून दिवंक जाय बाबा तूं म्हाका कितेंय सांग पूण हें काम मात म्हाज्या कडेन जावचें ना कित्याक जावचें ना बाबा ते चेडवान पयलें म्हणटकच म्हाका त्या कोणेली म्हाका इतली भिरांत दिसता ताजे वांगडा कांयच करूंक जायना बाबा खरेंच बाबा हें काम म्हाज्या लागीं कशेंच जावचें ना तू नोकर क्रुसीन चालूच आपल्या फुडाराची चिंतून तकाचा जाला आतां तुजी वस्तां कितें उणी आसात ह्या वस्ताक म्हाका तुका काजार करूंकूच जाय काजार आनी कोणा कडेन खंयचे एका बरें चेडवा लागीं चेडवा लागीं मागीर आनी कोणा लागीं जावंक सोदताय तूं चेड्या लागीं न्हय चेड्या लागीं शी 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 लोक तुका हांसतलो लोक आसतो आमी आयकलो चेड्या लागींच काजार जाता म्हणून अमेरिकेक लंडनाक चेड्या लागींच काजार जाता तुजे भाशेन लोजेच्या पिश्या लागलेल्या न्हय ते काजार जातात पूण तांगेर भुरगीं जायना भुरगीं जायना त्या पातकी म्हणून तांकां भुरगीं जायनासलेली हांव भागीवत म्हणटा देव जरूर म्हाका भुरगीं दितालो पुरो क्रुसीन ही तुजी पिशेपणां सोड क्रुसीन काय ल्हानपणांतल्यान तूं आमगे वाडला जाणा तुका तुजी फामील आसली जाल्यार हो तुजो बाळ म्हजे तकलेंत वचचो नासलो हेच खातीर हांव तुजे काजाराचेर चिंतता अगो बाय काजार जावन कोण रिलीज जाला कोण रिलीज जाला हांव काजार जायना हांव काजार जायना क्रुजीन राव
मामा म्हाका दिसना क्रुझिनांनी काजार जावपाची कोशी दाखोवची सोमना म्हाका दिसता आमी ताका फोर्सान काजार करचो पडटलो हांव जाणा बाबा हेच खातीर हांव सागोजीने लागीं उलयलां एक चेडो मनीसाच्या घरांत हाड म्हूण आनी ताचे सांगात घरांत काम करून ताका कोणी चेडवाची संवय जातली आनी उपरांत कोणी ताची नवो जोसांक येता व्हेरी गुड आयडिया मामा व्हेरी गुड आयडिया पूण मामा सालुजीना काम करता तसलें चेडू मेळोंक नाका My name is Kisminot. माझं नात्यात असेल नो धाकटूशे गार्डन खात माझं लगे असेल नो स्मॉल रॉड. You see, I am from Canada. I speak only English and a little Konkanish. Oh, I see. Rana, cruise. Kayo cruise. हे चोराचं नाव किसमिनॉट ते आयजतान तुझ्या सांगातात घरात काम करतले ताका सगळे घरातले काम दाखय हांव आनी बाब आतां भितर येतात तुम्ही भितर येता आमकां नाका येतलो बेस्ट ऑफ लक चल मग Hello. तुझं नाव कितें My name is Kisminot. My name is Touch Me Not. Andi मुझे बोलपुल atla inaga. What मुझे बोलपुल fisku inaga. Yo bitel. Bare मुझे चिंतपण वाईट चिंचिनाक. Cruising. तू कितलं बरं दिसतं जाणाय. किती तुझे नाक सारखे मोराशे पाक. किती तुझे डोळे सारखे मोगरेशे काळे. किती तुझे कुले खांबे बरे फुलाचे. किती कितलो कापडलोय तू चोरांक घेऊन लोचता. चोय टच मी नॉट असे उपकारचे ना. तू टच मी नॉट आणि नॉट आम्ही न्हू आमची नांवां आतां चेंज करूया. हांव जाता किसमी आनी तूं जाव टच मी. कशी लागली तुका म्हजी आयडिया एकदम बरी आसा तशें जाल्यार आमी नांव चेंज करुया तर तू किस मी आनी हांव टच मी. जाल्यार हांव तुका टच करूं. टच करून तुका हांव डान्स करूंक शिकव. डान्स करूंक शिकव. लजत न्हू चोवपा हिलिंग म्हाका पयलो दुबाव पडलो हो कोण हिजडो जावंक जाय म्हणून दुबाव पडलो न्हू म्हाका. आनी सागोती अशें कोचचे पडते तुका एकूय चेडूं मेळोंक ना. कित सांगत गो सालोजीना आनी चेडो न्हय आखे दुबाय गांवांत चेडो सप्लाय करता गो. पूण खंय आसा रेडी चेडो रेडी रेडी खंय आसा. Zina! Hello, madam. कशी आसा तूं? हांव आसा बरें बाय. तूं कशी आसा? हांव येता मरे चोयल्या कोणा म्हाका तुगे नेसा भितर मातशें शी. आनी वो म्हणा कितें चेडो हेडेक ती. कितें? हेडेक ती. हेडेक न्हय.
Patrick. That's it. Sit down. Patrick, sir. Nice to meet you. Nice to meet you too. She कैसा पीस रे वाक्यांचा कैसा मेला सगळा बाबा चल त्याला भितर वर आणि सगळे घरातले काम दाखवे आणि त्याचा रूमही दाखवे. बरं मामा. मी तू दाखवता मग रूम सारखा चालता रा आता काय मला सांगतो. बॅग ओपन करून निघाले यार अरे अरे कॅश लावायला जोडू साबुजीन शाबास की तुका आणि आडू जोडू चोड फोड आणि काय आणि नका एकच पोरो मागीर आता आडा पण मगे शी मॅडम तुगे गोर कितके के दोडले नक्सा लाग झाला क्रुझी 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 पण चोळाचे ना क्रुझी आयज तर ते तुझ्या सांगातात घरातले काम करते येता तिथले वय घाललो बांधून मध्ये या सगळे दाटले पाहिजे जाऊन येतात लागला चल कैसा पाठ सारखे मॉडेल तू इकडे काम करताला नाइस टू मीट यू तीना म्हाका भानगडी नाका बरी ना किस ते पार पडाल्या बोले तापला मी मधू तापून येना कितें हांव किस दिना बरे बरे हांव भितर येता तुम्ही उलया ओय आमी आणि चोय तिकडून शिकोय सारखे हांव येतलो आरोपण येतो पोतून तू आस रे कितार तू म्हाका शिकयता हांव तुका शिकोवपा तुजें नांव कितें सारकें म्हाका सांग तुगे नांव मरे तिलूसिन रे तिलूसी नांव कोल्हापुरी कोल्हापुरी बेलपुरी चेडवा म्हाका नाका गो चेडवा म्हाका तें घेतलो कुडीक मजा चली येता गो कोल्हापुरी बेलपुरी चेडवा म्हाका नाका गो चेडवा म्हाका तें कुडीक मजा चली येता गो सांगता स्वता मारी नाकोट पोऱ्याका चेडवान कल्लो म्हाका गोट व्हडले जाले म्हजे तालसां आनी म्हजो कोट कोल्हापुरी बेलपुरी चेडवा म्हाका नाका गो चेडवा म्हाका तेको नाल्या कुडीक मजा चली येता गो हॅलो हांव पुलीस इन्स्पेक्टर रॉय उलयतां जशन कल्देरा आसा ना कितें जाला तूं टागोर मिरांदा हे मनशाक वळखता ना पूण जाला तरी कितें टागोर हो 38 वर्सांचो मनीस सरकारी मेंटल हॉस्पिटलांतल्यान बेपात्तर जाला अशी तारखेर मेंटल हॉस्पिटलाच्या अधिकाऱ्यांनी आमकां करूंक दिला ताची केस पुलीस चौकीर रजिस्टर केल्ली आसा बरें आसा पूण ह्या मनशाक लागून तूं आमच्या घरान फोन करूं कारण कितें ताच्या एका कालसवाच्या बॉल्सांत ताच्या एका पॉकेटान डायरीत तुमच्या बाबाचें नांव आनी तुमचो घरचो पत्तो आनी हो नंबर बरोवन दवरलेलो हाकाच लागून हांवें हांगा फोन केला कोणी पापा वळखता आसतलो ताका पूण पापा खंयच्या वेळार मेवतलो सद्याक तो ना कालूच चिकोजेचो ऑपेरा जाला न्हय त्या खातीर तो इगोरचे लायन गेला ह्या दिसान तो कामाक खूब बुडलेलो आसा तो आयलो म्हणटकच ताका सांगता बरें तशें जाल्यार हांव इगोरचे लागीं तुज्या पापाक थंयसरूच मेवता बरें तर ओके बाय हॅलो हॅलो अंकल कसो आसा थँक्यू अंकल थँक्यू व्हेरी मच ऑपेरा आवडलो तुका
माझ्या पापाकूच न्हय पूण आख्या गांवच्या लोकांक तुवें वाकाडूंक फावो कित्याक तांच्या दादारान आनी सौकारान हो ऑपेरा बरो जालो म्हणून. ओके अंकल ओके बरें सांगता ओके अंकल टेक केअर बाय. कोणाचा फोन? पापाच्या एका इश्टाचो ऑपेराकूय ताका खूब आवडलो. ताकाच न्हय पण सगळ्याच लोकांक आवडलो. देव बरो दीस दिवं. तू कोण? माझे नाव टागोर मिरांदा. टागोर मिरांडा? यो भितर. आताच आमकां तुजे चौकशी खातीर पुलीस स्टेशनांतल्यान आमकां फोन आयलो. जायत कोडये ते सोदतात म्हाका. कित्याक हांव पिशाच्या हॉस्पिटलांत पडून आयला. पियेनाका हांव पिसोलें. आतां हांव सारको बरो जाला आनी बरो जावनूय कितलो तेंप त्या पिशाच्या हॉस्पिटलांत रावपाचें देखूनच वळोन तुज्या पापाक मेळोंक ना. सद्याक तो ना पूण टागोर हे तुज्या मुखावणार पयल्यार म्हाका दिसता तूं कसलें तरी कामान चेपला समोर. जायत कोडे हेच तें कारण तूं त्या पिशाच्या हॉस्पिटलांत पावो. तुजे नदरेक खूब कला आसा ज्या वरवीं तुवें पांथिल्लें म्हज्या काळजाचें दूख. तुका कितें येवंक काडटा? नाका देव बरें करूं. तूं हॉस्पिटलांतल्यान पळोवन हांगा आयलाय. तुजे फॅमिलीक तरी एक भेट कर. ती तुका पळोवन खूब खुशाल जातली. त्या संवसारांत म्हाका कोणूच ना. हांव अनाथ. जितले पावट म्हज्या जिवितांत घडलेली घडणी जेन्ना हांव दुसऱ्याक सांगता तेन्ना म्हज्या मनाक आनी काळजाक खूब शांतीकाय मेळटा. तुमी आयकात. थोडी वर्सां गोंयांत नोकरी केल्या उपरांत परदेसांत एका 5 स्टार हॉटेलांत 7 वर्सां नोकरी केली आनी परत गोंया आयलो. कित्याक गोंयांत म्हजे मोगी आसले. चिंतलेले ताचे लागीं काजार जावन कसलोय म्हजो धंदो करून उरलेले म्हजें जिवीत गोंयांतूच कसलोय धंदो करून सांगतलो म्हणून. गोंया भोंवताच म्हाका एका मनशाची वळख जाली. ताणें म्हाका आपल्या धंद्याचो भागीदार करता म्हणून सांगून म्हज्या लागच्यान 5 लाख रुपया मागून घेतले. म्हयने गेले, वर्सां सोंपली. म्हजे मोगी म्हाका वर्साक कुत्ताले काजार जावया म्हणून. पूण काजार जातलो म्हटल्यार म्हजे लागीं कांयच नासलें. ताचे लागीं मागल्यार आयज दिता फाल्यां दिता म्हणून तो म्हाका फटयत रावलो. म्हजे लागीं कांयच ना तें पळोवन म्हजे मोगी म्हाका सोडून दुसऱ्या लागीं काजार जाले. म्हज्या काळजाक एक धोको कसो बसलो. म्हजी चिंतलेली चिंता सगळी स्वप्नां जाली आनी जिवितांतली फुडली वाट चलपाक उजवाडाची दिवली दाखोवपी ह्या संवसारांत आनी दुसरो कोणूच ना जालो. उपरांत हांव कसो आनी केन्ना त्या हॉस्पिटलांत पावलो हें म्हाका कांयच कळना. 5 लाख रुपया इतलो सगळो दुडू जाल्यार हो फोटकिरो आनी कुसी आसतालो मनीस कोण?
हो कशी असनासलो फोट करूया मनीस कोण तो होय होय मला सांग सोदा फोट किलो आणि कुठे असतात तुला मुनीस कोण तुझो पापा नाटक ना अगं तू मला फोन मारता मला दिसतात चुकून तुमच्या घरात पावलं म्हणून नाटक ना तू मला फोन मारता माझा बाबा असलो नुई माझा बाबा असलो नुई ओय तुझो पापा सांग तुझ्या पापाक त्या गोर मिरान दायलो आणि हांव ताचे कोबरे घेतलो बेताव Papa, tu ka... Papa? Ito yung kita, lah? ये ये जाऊन असं ते पेटून काल ऑपेरा जाऊन तो दुडू एकटा येलो तो सगळं हे पेटून आसा जाल्यार ते पेटून तू हांगा कित्याक घेवन आयला ये पेटून आम्ही चोरून आणलं ये नका हे हांवें चोरून आणला मग कोणूच नको आणि कोणाकूच म्हणजे तुका मोडचो ना इकडे पासून ते कलर इकडून चोरून आला कित्यापासून ಒಳ್ಳೆ तू झाला या पेट्रोलात कितलो दुडू असा तो या न्हय या दुडवाक या बेडी कितली किरें जाता Papa! Papa, हे तू किती केलं? अरे लोकांच्या गोष्टाचे दुडू दे हे आमका नागात बाबा लोकांच्या गोष्टाचे दुडू आमका नागात जरा किती कोण मुलगा चोरून आणला दुडू परत देऊ Jacinto, हे चोरी करून तुला कशे पण बोले गावात तरी बिया Papa, तुला बऱ्याच सांगता हे पेट्रोल परत नाही हवे सगळं पेट्रोल परत दिलं Jacinto, ते दुडू लोकांचे देवावर पळवते Papa, तुझ्या पाया पडता Papa, प्लीज माझ्या आई Papa. चुप रहा हिनिया ना मुरी मुक्षा या संसारात दुडू वांगडे कांयच कळना दुडू असले संसार विकतो घेवंक जाता केन्नाच नव्हतं झालं तो असले भाय कुटुंबांचा मुनीस म्हणून लोकांचे नोदरे तुझे रोग जाऊन असा अंगाचे करतो देवताराचे कोणाचा बाबा चोरी आणि कीर केन्नाच बॉक्साची ना पुरो करा असल्या उपारे हांवें खूब आयकल्या आता मोठी उपार ऐका रूप उलयता मोग दोलयता दुडू आसलेलो मनीस संसार चलयता
कामानी सांगपाक लागली दोतोक लागले मी साठी क्रुजीनी लागला आणि सालोसीनी लागला आवय कितू गिफ्ट रे होई दिता तोय दिता मात दिता पाळा कोणे फोकट नाटे हावपाक पण हे काम कशें सोडपाक ना कित्या वचो क्रुजीन आहा तो सगळे मुग्यापासून काम आपण करून काटा म्हाका कित्या पडन चोयली आय या घरा येयचो वर कितू साप ते शायनी हात तेरे की हाय पडवतन घिरीम लावाचंय आता बायकड हात बरे आले क्रुजीन कितचे शिरपणा येता येता म्हाका पागता येता येता म्हाका पागता तेका जान दाखयता के घर तेका साप पण घेनालाचे बाय आसाने थर्ड क्लास कोणा मेना काय दादुलो हो क्रुजीन मेला तुझा भाऊ क्रुजीन अगो बाई कित्याक बॉब मारता गो किस जाला अरे तू हे घरा कामा आणल्यारी की तू तेम जालो तू केन्ना हे वंटीचे नोदोर मान चल रे तू जाणा आमगे बाबा ऑल डिस्टन लोक मेळ्या काय म्हणून ऐसा गैर दिसती पडा आटले पडली ते दादा आमका भायर गया आगो माझा हात पावता तितले तो हात पुसले आता वय तर माझा वंडीक हात पावना हांव कितें दिसता घड्याळ चलो पाया का तू तोंड अरे दादू मनीस मरे म्हज गडा येतात या गोड्या जाल्यार गोड्या कोता बॉस साफ कर पाया का तू दादलो उपाय जाता घड्याळ चल म्हणटा तुझ्या कितें गो मनीस तो मनीस हांव म्हणलं भानगडीक पडना हांव भानगडीक पडना हांव असो निसोण घेवन येता निसोण हाडपा कोणोस ना सालूची निसोण घेवन गेलो 4 दीस जाले आणि सांगितला सालूची ना निसोण घेवन गेला पयला सांगितला निसोण घेवन येनाक म्हणून पोट्टे दवरला तो सांगितलं लुसी आले निसोण आली एकदम बरें जालें एकदम बरें जालें एकदम बरें जालें अरे बायो का तू किस सांगलोले निसोण घेवन येनाक म्हणून बरोच्या पोट्टे नो अरे पाय येता म्हण ए ले जी किते काम घाल निघू तुम्ही निसोण ठेवू नाका निसोण हाडली ती एकदम बरी केली हे सांगता म्हाका आपणाचे घड्याळ चोड म्हणून तू तर घड्या केलं बरे हा भयायचे वाटा हाल घे निसोण हाड बरे निसोण घे आणि सापकर पायाने घे शी पण हांव चिंता एक हाल घालते एक चिंतलो हांवें घोड्या दोन जमले म्हाका पांय बी मळ रावपा पाळसा तू होता पिंगला बाया का तिका चला आता बायला मेसेज या म्हाका जात तू जोडटा हे सोडतो बोलारी आय साहेबा बोले आईलो चिकून गेलो नाका तुला पैसे करतो म्हणून पार बनायला साफ करपा हो बरे कोई देर मान गेलोय तो मारलो है साफ करताय ते आव नको किती काम किती वाडा तू कितें चोयता हांव दोत्ता तू राव तू येस हांव दोत्ता कर तू दोन कोण तुमकां हांगा येवचें आज 2 दीस जाले भगवाचे पेटून ना पूण आमी हे सगळे आमचे भितर दवरला हे दुरू जावन आसल्या गांवच्या लोकांचे तांकां कळोवन दिवपाक आमची जबाबदारी जावन आसली फादर तुमकां कशें दिसता हे तुजें सांगे
पूण आमच्या जायत्या कमिटीचे वांगडी बाब हो बोबाड करचे बोलते ते कोणेय तरी वेगळा जाल्यार परत बरेत काय कोण आशेन रावता फादर तुमकां कितें दिसता ह्या चोरये बाबतीत कोणाकूच खबर ना म्हणून सगळो लोक जाण घरांतलो भायर सरल्यारूच सगळे विचारतात म्हाका आनी हेच खातीर घरांतले पावल पासून भायर मारूंक दिसना कितें ती व्हडली लॉज पण फादर हांव तुमकां सांगता तुवें आनी वेळ मारोना हे चोरये बाबतीत इकोची सगळ्या लोकांक कोडीत केल्यार बरें जासी हे बाबतीत मोठी जाल्यार कसली जाण छासे असो बोबाळ केलो जाल्यार ते दुडू परत मेळपाची आशा आसा वेल्यान सात सुबे आमचे इगोर्जेचे आमी आनी कमिटीच्या वांगड्याचें नांव पिड्ड्यार जालोलें फादर हातून आमची एक मोठी चूक पयले सुवातेर ह्या दुडू ना जाल्या म्हूण कोतोच आमी पुलीस चौकीर वचून कंप्लेन दिवंक जाय आसली आनी तेन्नाच पुलिसांकूय सोंपें जावपाचें त्या चोराक सापडाक आता झाले ते झाले हा आता तरी पुलीस चौकीर वचून कंप्लेन दिवया पुलीस कंप्लेन दिली म्हणून कांयच ना हाचेर हांवें बारीकसाणें विचार केला एक फावट आमी पुलीस कंप्लेन केली म्हणटूच साप सुवे आमच्या सगळ्या वांगड्याक पुलीस चौकीर वेचचे पडटले आनी पुलीस तांचे लागीं नाका जाल्ले प्रश्न विचारतले हे आमच्या कमिटीचे वांगडी बाब इगोर्जेच्या कामा पासून इतले आप कोशीर वावुरताले तांकां हे सगळे साप सुबे सोंसचे पडटले पूण फादर चोराक सापडायतलो जाल्यार आमी सगळे वाटेन एकवटान आनी सोजमीकायेन फुडो करचो पडटा छासे तुका दिसता तितले सोंपें वयतलें अशें करीत जाल्यार फुडाराक इगोर्जेच्या कामाक कोणूच हात बोट घालून फुडें सरचें ना देखूनच आमी पुलीस कंप्लेन करचें ना फादर ची तुका कितें दिसता पळय तें पूण म्हजें तुका एकूच सांगलें पुलीस कंप्लेन कर आनी अशें केल्यारच तें तुका परत मेळटा आनी चोरी केलो मनीस ते परत हाडून दितलो अशी मात मनान आशा घेवन रावचे भोवतेक चोर कोण तो सगळ्याक आमी प्रयोग करूंक जाय हे बाबतीत म्हाका बारीक चिंतून बरें आणि आनीकूय जाय जाल्यार मागप बी येना काय जासी कितले आमी उदार काळजाचो मनीस देव तुजेर आपली साबार बेसांवां घालता फादर कसली गरज पडत जाल्यार म्हाका फोन करूंक मात विसर नाका बरें बेटा बरें Hello? Hello, Almeida! कसो आसा? कितल्यान? ना 4 वरांचेर मेवचें ओके देन बाय जाशीद Caldeira Oh, Taco! Yo Vito फाटली 8 वर्सां तुका फुटबॉल येना म्हजी खबर घेवंक कितें लायलो म्हजें दुडू व्हरून कसलें दुडू म्हजे 5 लाख रुपया तुज्या दोंद्याचो वांगडार करून म्हज्या लागून मागीर घेतलेले ते हांवें कोणाचेच लागचे दुडू घेवंक ना आनी हांव तुका वळखना वच हाका सांगलो रस्त्या वेळे सुणे
तुझ्या वाट्यान आसा ते खाडीच कसले तुका म्हज्या मातूय चुकले दिसना तुका लागून म्हजे मोगी म्हाका सोडून गेले तुका लागून 8 वर्सां हांवें त्या पिशाच्या हॉस्पिटलांत चालली हे सगळे तूं म्हाका कित्याक केले कित्याक ह्या संवसारांत म्हजो कोणूच ना देखून न्हय हांव ना देखून न्हय वच चलो आनी परत परत म्हज्या दारांत आयलो जाल्यार हांव तुका फोन करून पुलिसाच्या ताब्यांत करतलो आनी वरशीं जाल्यार पुलीस तुका सोदूंक पावता हांव तुजी खबर आख्या गांवच्या लोकांक सांगतलो वय हांव तुजी खबर आख्या गांवच्या लोकांक तुका जाय ताका सांग ह्या गांवचो लोक म्हाका देव देव कसो मानता ते जाणा हांव मनीस कोण आनी कसो तो ते जाणा हांवें ह्या गांवच्या पासून कितें कितें केलां तें आनी तूं म्हज्या वयर ताका म्हजें वायट सांगतलो तें तुका मारूंक पाणी जावचें ना आनी तुवें म्हजें जिवीत पिसुडलें हांव नको जावन पटवलो ह्या तुज्या गांवांत असलेल्या साताच्या आनी जेजूचे पांयमेळ पळोवन म्हाका दिसलें तूं एक देव भिरांतीचो मनीस हांवें म्हजे लागीं आसले नासले सगळे तुका दिले पूण हांवें एकूच मोठी चूक हाताळ्ळी तुझ्या लागच्यान कांयच पुरोवन घेतलेला आयज म्हाका तुजें खरें रूप कमोन आयलें तूं जावन आसा एक देंवचार तूं जावन आसा एक देंवचार ही साताचे जेजूचे पांयमेळ तुज्या घरांत चोवना ताचे वरी तूं तुजो फायदो चिंता सायबाच्या किंगेला उजवाडान ताचे मोतीरकार म्हजे तुडू पळत करून म्हजे 5 लाख रुपया ते म्हज्या कश्टाचे दुडू ते सायबा ताच्या मोतीरकार म्हजे दुडू परत करून हांव तुज्या मागे पडटा म्हजे 5 लाख रुपया परत कर म्हजे 5 लाख रुपया म्हजे 5 लाख रुपया परत कर जशें सासू पायना गायना तुका मोगाचे गणीत काय चलना तुजी चेडवां आमकां सोडिना खंय सोर पासून वचोंक दिना जीव दितेली म्हणटात केन्ना सोडची ना सासू पायना गायना तुका मोगाचे गणीत काय चलना तुजी चेडवां आमकां सोडिना खंय सोर पासून वचोंक दिना जीव दितेली म्हणटात केन्ना सोडची ना
गोडाचो चेरीस पाव करून लोकांक विकपाचो ना रे ना वर्षीक म्हज्या घरात चलची ना आई तशें न्हय रे सासूबाई नारायणा तुका मोग म्हणटा ती कांयच खबर ना तुजी चेडवां सदांच आमगेर येतात चेरीस पाव रुचीन खातात हें सगल्या खबर तुकाच खबर ना ना रे ना वर्षीक म्हज्या सोसूंक जायना आई तशें न्हय रे सासूबाई नारायणा तुका मोग म्हणटा ती कांयच खबर ना तुजी चेडवां सदांच आमगेर येतात चेरीस पाव रुचीन खातात हें सगल्या खबर तुकाच खबर ना जागर मरे तुझ्या चेडवाचे आमकां पळयना पुर्तुगेज पासपोर्ट करून चल्ले लंडनाक तुझ्या चेडवाचे आमकां पळयना पुर्तुगेज पासपोर्ट करून चल्ले लंडनाक लंडनाक वयता तर म्हजी कसलेच प्रॉब्लेम ना एका लंडनाक व्हरपाचो सल्ल्यार मेवचें ना लंडनाचो पयता एअरपोर्ट कसलें काम करता मारना तुमकां पड आनी तशें न्हय रे सासूबाई नारायणा लंडनाक खंय थंडी एकदम चड असले फुटवे तुवें घालीत तर बी तयले पाट जातेले गट तुझ्या असले उपकारचे ना बूट लंडनाचो पयता एअरपोर्ट कसलें काम करता मारना तुमकां पड आनी तशें न्हय रे सासूबाई नारायणा लंडनाक खंय थंडी एकदम चड असले फुटवे तुवें घालीत तर बी तयले पाट जातेले गट पुडव्या सोडून घालता बोलत गट जाला या तुझ्या वाईट कर्तव्याक लागून हांव आनी मामा तुजेर खूब बेजार जाता आमी ह्या घरांतली पासून भायर सरोन गेली सजमोन तूं तुजी चूक वळखून घेतलो काय म्हणून ना बाबा ना तुजे भितर कांयच बदल जावंक ना बाबा हांव तुजो एकलोच पूत हांव आनी मामा कितें सांगतात तें आमच्याच बऱ्याक न्हय बाबा ते दुडू आमकां कसलीच खुशालकाय दिवची ना फ्रेडरिक तुका आनी तुज्या मामाक हांवें केन्नाच कितेंच कांयच उणें करूंक ना आनी हें सगळें घडलां फुकट त्या दुडवाकूच लागोन न्हय दुडू दुडू जावन आसा त्या संवसारांत खूब म्हत्वाचें जाल्यार तें तुमी खुश करून सांबाळूंक जाय हाका ताका फुटून दुसऱ्याचे चोरयो करूंक न्हय जाल्यार हांवें सगळें करता कोणाक लागोन म्हाका लागोन तुका की तुमी ह्या संवसारान ह्या दुडवांनी खुशालकायेन आनी सुखान जिवंक जाता कसलीच नास्तिकाय नासतना खुशालकाय आनी सुखान जीव हांव गरज पडले वस्ते भीक मागून तयार आसा पूण न्हय ह्या तुज्या दुबानी ह्या जाणांमदी जिवीत सारूंक बाबा बाबा आमकां नाकात ते ताकूर घरांडाचे दुडू आमकां नाकात ते इगोजेचे दुडू ताच्या दुडू ताका परत कर आमी तयार नाही तुज्या बाबान वाटो घेवंक बाबा तुजी आतां इतली गिरेज काय आसतना
गिरेस्काची तुका कसली आशा बाबा चेतनचे तुडू परत करी पर्यंत तुका तुझी फॅमिली घरात नेवची ना. तू म्हाका धमकीताय? हा? म्हाका धमकी दिताय? इतलो वेळ हांव तुमच्या आयकून उगीच रावला, आतां म्हजे भाशेन पिड्यार करिना काय? म्हाका धमकी? म्हाका धमकी? ना बाबा ना आम्ही तुका धमकी दिना पुण्यातल्या किनाऱ्यार उजवाड हाडपाक आमी प्रयत्न करता. तरी पुद्द थंय ना जाल्यार आमी आमची वाट सोडून घालची पडटली. बाबा आम्ही अजून कुसान तुका वेळ दिता. हा केवळ चीट आणि तू तुझे मोल बोलव. म्हाका धमकी? म्हाका? म्हाका धमकी? म्हाका कोणाचीच पर्वा ना. वचा! एक वर सोडून वचा. कितलो तेंपूर जियेत येयले, कितलो शेवटाक पोटाची भूक सोसूंक जायना जाली म्हणटच तेच तुडवाचे आशेन हेच करार येतली. म्हाका धमकी? म्हाका? म्हाका धमकी? क्रुझिंग! क्रुझिंग! बाबा किती झाला किती झाला बाबा भितर मेजान म्हजो क्लास आसा तो घे आनी भायर यो. बरें म्हाका धमकी? म्हाका? आयज पुलीस हे तुडूक एकठांवपाक दिसाची रात आनी रातीचो दीस कोत्ता. पूण हे आमच्या जनावरांक कोण बुद्धी दितलो तें म्हाकाच समजना. म्हाका धमकी? बाबा क्रुझिंग! बाबा राती आमी कितल्याकशे घरा आयले? रात्री आम्ही सुमार सकाळच्या 3 वरांचेर घरा पावले. बाबा तुझो फोन वाजता हांव घेवन येऊ? नाका, हांव घेवन येता. बाबा तुला माझ्याकडे हांव धरता. आसूं दी. बाबा तू ल्हानूच मारलो मातसो व्हडलो मारूंक जाय आसलो. हांव नको हें आमच्या बाबाक कितें जालां पळय ती आनी आमचो बाप फ्रेडरीक आनी बाय खंय गेल्या ती देव जाण. येयलेल्या दिसाक रातचो म्हाका काजिनो म्हणटा थिंगा वता आनी पयशांचो हिबार करता. म्हाका जाल्यार ते रेसीचे गेमी पळोवपाक एकदम उमेद येता. मातसो बरो टायमपास जाला. देव बरो दीस दिवं क्रुझिंग. देव बरो दिसता बाबा. क्रुझिंग जास्त ना. आसा फादर कितें जालां? कांयच ना. जासीन म्हाका खूब दूख दिसता. ह्या चोरा पासत तुका जायते गुणेपण भोगचें पडलें. आनी हांव जाणा हे लोचेन तूं घरांतलो पर्यंत भायर सवना. फादर प्लीज सोड ती कोवो. हांव खूब प्रयत्न करता ह्या कोण्णेचेर विसर घाल. कितल्या दारू काळजाचो मनीस तो. गरजेचें फादर कित्याक हाडलो? जासीन आमचे सगळे कमिटीचे वांगडी बाब अशें म्हणटात की पुलीस कंप्लेन करचें न्हय म्हणून. आनी ह्याच पासून हो निर्णय आमी फाटीं घेतला. फादर ती तुमची खोशी. जासीन हे घे तुजे 20 हजार. फादर तुका चड आनी चड दिवं पडटा. दोन आसूं आयताराचे फेस्त आसा न्हय ताचे देस्पेजार जासीन कालदेरान दिल्या म्हूण मिसार सांगल्यार पुरो. हय देव बरें कर. बरें काम आसा. कसलें? सांग जासीन. आयताराच्या फेस्ताच्या मिसाक पयलें वाचोवपाक हांव करता. जासीन फेस्ताच्या मिसाची तयारी सगळी मांडोळी आसा आनी हे फावटी ही तयारी करूंक आमी लेजो मारी हे संस्थेक ना.
आनी ताणेच ही तयारी केली आनी ताणेच ही वाट वाचपाय वाटत फादर गेल्ल्या वर्सा पयले वाचप हांवें केला हो जाणाचें पूण हे फावटी आमी मातसो बदल आनी हे फावट फेस्ताच्या मिसाची तयारी आदी फुडेंच मांडलेली आसा न्ही पळय तुका वाचूंक जाय जाल्यार तुज्या दुसऱ्या मिसाचेर पयलें वाचप वाचूंक जाता फादर हांव फेस्ताच्या मिसाचें उलयतां बेश्टोच करून कितें सजमोन गेलो फादर तुमकां जाय जाल्यार कितेंय जाता इकोर्चेच्या कामाक आमी वावुरतात इकोर्चे डोनेशन आमी दितात आनी वाचपा दुसऱ्याक तूं चिंता पळय कशें हांव जायत्या फिकोसांनी वावुरला तूंच न्हय जायते जाण फेस्ताच्या मिसाचेर पयलें वाचप करून व्हडा उमेदीन मुखार सरतात कित्याक कसले व्हडपण हें आमकां जे वाचप आमी वाचता ते धर्मीक नदरेन वाचता वो आनी कितें खंयचे आसा आयताराच्या मिसा सगळ्या मिसाचेर वाचपां एकेच तरेची जाता जाल्यार तूं दुसऱ्या मिसाचेर वाचप करून कित्याक फाटीं सरता फादर म्हाका तुजो सेमा आयकोंक नाका वाच भायर सर म्हज्या घरांतलो भायर सर हांव तुका बरोबर कोता म्हाका खबर आसा ते इकोर्चेच्या दुडून कोणे चोरून गेले ते जाल्यार सांग तुज्या कुडींतले पेटून कोळशे ना जाले जशे तूं मुझे तूं म्हणून सुद्दां तूं एक कोरला जाल्यार पुलीस कंप्लेंट दिवंक फाटीं कित्याक सरलो तूं मुझे चोरयेचो आरोप घालताय वय तूं चोर जशी खबर हांव सगळ्या गांवच्या लोकांक सांगतलो जशी म्हाका वय भायर सर जशी म्हाका भायर सर ताका बोगोस ताका गो आपूण कितें करता तो डिमांड सेकंड टाइम इन एक्शन किती मुगोड जाणा काजार जबा मुळा बेश्टी उमेद येशेती काजार मुळा बेश्टी फुलात आसा आनी मुगेला आमी गुरुजी दुसरे पाडी देड जातलो ते देड जावपा उमेद आनी म्हाका नॉर जावपा उमेद गेल ते पाटी मुगे काजराको मिस्टेक जाली हांव काजार जालो बायले हानीमुना एकली धाडली आज पर्यंत बायल हानीमुनाक गेलो ती येवंक ना एक्चुअली हे काजार क्रुजिनागे आनी क्लुजिनागे जावपा आसलोले पूण ज्या मनशाच्या नशिबांत ना ते फावना क्रुजी म्हणटा तेलोजी म्हणटा क्रुजी कित्याक उपकारना देखू ते मुको काजार जावपा मुखार सोला आनी ओकलीगे फुलां मुकी हाडोवंक ना येवपा उगो जालो शेकी पावलो आमच्या
आमच्या काजाराचो दीस हांव घेतलो ओकलेचो किस जातोच रेस्पेराचे मिस क्रुझी क्रुझी तू हॅपी मग आता हॅपी तुक चयल्यान कोण हॅपी जातो रे कित्याक तुक चयला पाय उमेद मेळतो रे कित्याक तो कितें रे हांगा कुडीकू कांयच ना तुमी सो तुमगे जेलीचो सुडोन येयला म्हणून हॅपी म्हणजे इला मेसेज फकाणा केन्ना काय गट्या कसो अरे मुगेलो फ्रेंड सालुजीन गेलो आनी मुगेलो एमसी खंय पावलो आयज आमगेल्या काजराक आमगेलो इश्ट आमगेलो देडो आनी एमसी तोच येला हिरो चल वचून घे उकलेचो किस कितें होय कितें होय हांव ओगले किस दिवपाक होय अरे ओगले किस देड घेतली रे जरा तू कोण तू देडो न्हू हांव देड न्ही कोण तो तू? तेरूच नको काजार तू जायना तेरूच नाही काजार हांव जाता न्ही गो कितें तूं काजार जाता तू एक पाट काजारी मरे तुजी बायल आसा कारवार आनी तुमी दोन दोन पाट काजार जाता आनी आमकां एकूय पाट काजार जावना अरे बायल आहा कारवार आनी हांव आनी कारवार मागीर ते तू कित्या पडा एक पाट काजार जावं आनी 100 पाट काजार जावं तेलो जी म्हणटा तू गूड फॉर नथिंग म्हणटा आनी हांव गूड फॉर एवरीथिंग म्हणटा कितें तू कित्या म्हणटा हांव गुडफोर नाती ताका लागून ते मुकोडे काजार जावपाक पडसर निंग तेरेजी तू कोण रे आगो चोय हांवें तुका मोगान सारकी फ्रेश लावताली फ्लावर्स ओय फ्रेश जाली म्हाका सांग लायक जाता रे ती कित्याक तुका काय ना आगो ही ती फुलां तू कित्याक घेता तेजी ही फुलां जिती होय मागीर ही तर तू आतां वाजन व्हरोन घालशी होय फाल्यां म्हणल्यार मरण काबार आनी हेजो मोगूय काबार म्हाजो मोग होय केन्नाच काबार जायना तसलो कसली फुलां घेवन कित्याक उपकारता गो म्हाजी फुलां सदांच जिती उरता तिका उदीक पासून घालपाची गरज ना तू तर ती तू पळोवंक सोदता हांवें तुका फुलां हाडल्या ती तुका मोगान फुलां हाडल्या प्लास्टिकाची फुलां केन्नाच काबार जावची ना आनी म्हजो मोग तुजे सचिलो केन्नाच ही प्लास्टिकाची म्हाका पाट एके हुन पाळून पायल्या वाली तुका एक सांगता होय तू थोडा सांगता होय तुझा मोग कोना आनी आतां हो काजारूय जायना आगो चोय चोय आय तुगेली फेवरेट कॅडबेरी चॉकलेट आयल्या आई देवना आग नाचता का कितें असो करून ही कॅडबरी तर तू हावशी न्हू होय आनी 10 मिनटांनी ही कॅडबरी जिरोन पोटान गोबर जातलो तेजो तू कितें यार तेजो मोग फटकी रावन काबार जाता जालो पूण हांव तर तुका ती चॉकलेट दी तू 4 म्हयने आहा 5 म्हयने आहा काबारूच जावची ना तोंड वोवतेलें म्हाका तुजो इतलो मोग जाणा न्हू तुका दाखोवंक जाय हांवें चॉकलेट हाडल्या ती हें पळय चिंगम हायीत राव काबार जावची ना हायीत राव चोय राग चोडला तू म्हाका चिंगम हा म्हणटा चोय तू काणी कोण जाल्यार तुमगे नागड कोण माता आलो ही चिंगम म्हाका पाळ पडले कांयच म्हणून पाळ पड म्हाका चिंगम तू चाबो वाचलो कोणा भाशे पाळलेल्या म्हाका तू काय पहिले सांगलो त्या काजार म्हणटा ते कोणाको फावन गाठ फोक सगळं स्पायल्या मध्ये आणि तू काय सांगतो चोय गो चोय आम्ही या मग आता हुंय या आम्ही रेस्पेरा या न्ही गो तुझ गरज ना म्हाका आणि तेजी गरज ना तुमगे मरे फुकट मेळटा आई ओ तुमगे नवऱ्याचा अब्दुल्ला दे अफगाणिस्तान तुका मध्ये हाय सांगलो न्ही सगळं गोडगोड केलं तुवें कोबी जाणलोय आता मुखार तुवें
वयतो जिवाक जाता खूब आसा म्हाका वर्सां सुबेज ना फकत आसा 19 मायन पान मोचे म्हाका वाडयला बरे रितीन बेगीच काजार जावं आसा मोचे मोतीन बिये नाकात ब्रँड न्यू आसा होंडा एम्बिशन म्हाका वर्सां सुबेज ना फकत आसा 19 मायन पान मोचे म्हाका वाडयला बरे रितीन बेगीच काजार जावं आसा मोचे मोतीन बिये नाकात ब्रँड न्यू आसा होंडा एम्बिशन Poito sonto smokta jiwa Chele chedwa pavani bosta weekenda Amoi poilis pau get Christmas dansa The dansa maka go toru nacho fosa Dance organize kelo goincha burgani Dansa kaune son gele short skirt mini Music वाजतो गोच रगत शिजो शिरानी लुटीत म्हाका चिमटे काडी आक्षेचो मोणी डान्स ऑर्गनायज केलो गोंयच्या भुरग्यांनी डान्सा कामने सन गेले शॉर्ट स्कर्ट मिनी म्युजीक वाजतो गोच रगत शिजो शिरानी लुटीत म्हाका चिमटे काडी इष्टुपीड मोणी पळोवन चेक मारता मिटी म्हणटात म्हाका पळोवन दिसता बीर मोटी मोबायलाचेर धाडटा मोगाच्यो मॅसेजी पळोवन सगलें जेलस म्हजें जाता स्विटी पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळोन नशीब उगडलें गोंयचें तें जिवीत सोडून लंडना आयलें पावंडाचें म्हाका लागला आता वारे देखून विलियम हिल्सा वचोन खेवता गिरें पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळोन नशीब उगडलें गोंयचें तें जिवीत सोडून लंडना आयलें पावंडाचें म्हाका लागला आता वारे तूं शाखेन खेवता आतां वयता गिरें मोजो काडटा रुची म्हणटा काजार जातोच दोवो तोलो सुकी हांव उलयना जातोच कितलो जाता दुखी म्हणटा लंडन ब्रिजार वचोन मारता उडकी स्टायल म्हजी मॉडर्न नेसो बॉडी फिटींग ब्युटी पार्लरान वचोन केस कोता सेटींग शेप म्हजी राखोन हांव कोत्ता डायटींग आनी पांय म्हजे सेक्सी दिसोन कोत्ता हांव वॅक्सींग स्टायल म्हजी मॉडर्न नेसो बॉडी फिटींग फ्रँकलीन पार्लरान वचोन केस कोता सेटींग शेप म्हजी राखोन हांव कोत्ता डायटींग आनी पांय म्हजे सेक्सी दिसोन कोत्ता हांव वॅक्सींग
TV. Matar kita kyun bontai tu oje. Tudo pagar kyun tu betona. Kinian koi sana tuje. Varia velha sukria chilno dorman. Taka podona jeonachi saje. Tudo संसारात सोगलेंच लोईसा नियाल कुर्सांगले मोचे तुडू संसारात सोगलेंच लोईसा नियाल कुर्सांगले मोचे आणि जाय गुरुवांचे पेटू भितर कितें करतालो हांवें तुका कितलो उलो मारलो अरे बाबा पुताचो फोन येयलो तुजी खबर घेतालो हांवें सांगलां तुजें प्रेशर चडलां पण फुडले तुजे खबरे बी येयली बाबा कितें सांगतालो बाबा आनी बाय तुजी केन्ना केन्ना खबर घेता ह्या तुज्या कर्तुबाक लागून हांव जाल्यार दाया दोळे पासून तुका पावसानालो सांडून वचपाक आई जेजू पाव म्हाका सायबा बोगून पाव आई कशी पाव मारता सुसेग घे दोतोरान सांगला तुजें प्रेशर वाडलेलें मातसो सुसेग घे हांव भितर वचून जेवण तयार करता बरोबर केन्ना तरी तूं म्हाका ह्या जिवितांतलो बरो करतलो म्हाका ह्या म्हज्या दुयेंसाची वीट आयल्या हांव सोंसमलो तुडूच म्हणून ह्या समाजांत खूब म्हत्वाचें ना तशें न्हय तें Shashin Kalderarbi, ओय तूं कोण हांव जावन आसा Dr. Jack. Tagore Miranda was a patient. बाबा बाबा हांवें तुमकां कितल्यो चिटी बरयले ना ते तुमकां मेळप ना हांव बुरशें हॉस्पिटलांत घेवन ताका टागोर मिरांडाक मेळपाचो पूण म्हज्या लागीं कोणो ना म्हाका यारेची दुयेंस जाला पूण म्हाका ताका मेळोंक ना डॉक्टर तुवें धाडलेल्यो सगल्यो चिटी आमकां मेवल्यो आनी आमी त्यो वाचल्यो तुजे ओडचून आमी मानून घेता आनी हेकाच लागून टागोर मिरांडाक आमी हांगा हाडला कोण आसा तो डॉक्टर कोण आसा तो म्हाका ताका मेळोंक जाय कोण आसा तो तूं आमच्या हॉस्पिटलाच्या एम्ब्युलन्सान भायर आसा हांव ताका घेवन येता म्हाका लागून तुवें तुजें जिवीत पिपाडलें म्हाकाच लागून तूं त्या मेंटल हॉस्पिटलांत पावलो बोगस म्हाका आनी हे म्हजें उंचामोड जालेलें काळीज शांत कोर
चाशीत तुवें ताच्या लागीं आतां कितलें सुलून जाल्यार सगळें उम तें कोरशार उदक तूं आतां हे संवसारान ना ताचो संवसार वेगळोच जाल्लो आसा वेगळोच जाल्लो आसा लागीं जायते विचारले तो हे भाशेन ताका कितें जालें काय म्हणून पूण ताणें म्हाका केन्नाच सांगूंक ना ताचें सगळें कितें घडलें तें ताका सुमाराचो बरो करून म्हाका 8 वर्सां लागलीं आनी हांव चिंततालो तो सामको बरो जातलो म्हणून पूण ना एक दीस आवचीत तो आमच्या हॉस्पिटलांत पडून गेलो आनी परत त्या वायट संवसारांत निघलो आनी आपलें जिवीत पिड्ड्यार केलें आतां सुमार 2 वर्सां जालीं तो म्हजे सांगाताक आसा पूण ताचो बदल कांयच जावंक ना पूण हांव वावुरतलो ताका परत सामको बरो करूंक हांव चुकलो तूं म्हाका माफ घडटा जाल्यार ठाकूर बिरांदान ताची आपलें जिवीत परत पावोवंक चाशीत हांव चड सितीर तुजी काणी आयकून पूण हांव वावुरतलो ताका बरो करूंक पूण तोच न्हय तुजे असले जायते मनीस दुसऱ्याक वायट करतात पूण आखरीक ताका कितें फावो जाता चल ठाकोर कशें आसा हांव जासिंताचे कोपरेक तूं कोण तुझी खबर घेवंक म्हाका म्हजो असो भेस बदलचो पडलो कित्याक ह्या गांवच्या लोकांनी म्हजेर चोरयेचो आरोप घालून तांणी म्हाका चोर केला देवाक हांव मार्गां दिता त्याच वेळार म्हजी दुसऱ्या गांवांत वतली सारी म्हूण ह्या गांवांत आनी भोवंक म्हाका तोंड करूंक ना सगळ्याच्या नदरेक हांव चोर जाला हांव चुकलो म्हाका बोगस फादर हांव चुकलो फादर शांत जा शील शांत जा हांव तुका हांगासून भोगसोळें दिवंक येवंक ना पूण हांव हांवें तुका त्याच दिसा बक्षिलो ज्या दिसा तुवें म्हजेर तापण मारलेलें त्याच दिसा हांव जाणा आमी मनीस वचपत आनी जायते पावटी आमी चुकता बोगस फादर हांव चुकलो म्हाका बोगस फादर हांव चुकलो शांत जा हांवें बक्षिलो म्हाका
आमी मनीस ह्या संवसारात जायते फावटी चुकता आनी आमी आमचे चुकीचे देवा लागीं सदांच भोगसोणे मागोवंक जाय की आमकां भोगोस म्हणून कित्याक आमी सगळे बारकी जावन आसा. खूप खोशी तू आता आयलो म्हाका तुज्या लागीं खूब उलोवंक जाय. तुजे वरवीं हो म्हजो व्हडलो प्रेशर देंवतलो म्हूण म्हाका पुरी खात्री आसा. उलो जासीन हांवें तुजे चोरयेचो आरोप करून गांवांत तुजें नांव पिड्यार केलां. खरें सांगचें म्हणल्यार ते दुडवाचे पेटून तुवें न्हय हांवें केला. आनी सगळे मेळून त्या पेट्रोलाक 4,35,200 रुपया असले. म्हाका बोगस म्हाका हांव चुकलो. म्हाका म्हज्या कमिटीच्या वांगड्याक सांगो दी की ही चोरी हांवें केला म्हणून. कित्याक तुजेर पडलेले ते चोरयेचे खोट म्हाका पुसून काडूंक जाय. म्हाका बोगस म्हाका हांव चुकलो. जासीन देव बोगसून सेपाल आनी फ्रांसिसाक आपूण हाडल्यार कोण म्हाका ताका सांगोन दी की ही चोरी हांवें केल्या म्हूण. फादर आपूण हाड ताका. कितली आशा जाली म्हाका ते दुडवाची जे वरवीं म्हाकाच लागून तुका ह्या गांवांत जायते मुळे वरसूनचे पडले. जासीन आमी पाद्री जावन आसा देवाचे मुळयारी. जेन्ना आमी देवाच्या मुळ्यान काम करता तेन्ना आमकां जायते जाण जेजू क्रिस्ता भाशेन प्रोत्साहन मेळयतात. पूण हे आमी सगळे सोंसतात फकत रोजगार बाबाच्या आदारान. आयज जायते जाण सोजमतात की पाद्री म्हणजे स्वर्गांत जावन देंवल्यात अशें. पूण विसरतात मानून घेवन की आमी तुमच्याच भाशेन मनीस. आमकांय भावना आसात. आमी जायते फावटी चुकता आनी असल्या वेळार कोणूच आमकां सोंसमोन घेना. वेल्यान नाका जाल्ल्यो कोबरो करून आमचें नांव विबाडटात आनी जायते फावटी आमचेर तपासून मारतात. हांव चुकलो फादर म्हाका बोगस. आयज म्हाका कोणाक आयलें की चोरी केलेल्या तुडून पोचोनात म्हणून. जे दिसा हांवें ही चोरी केलेली त्या दिसा म्हजो पूत आनी म्हजी कोरकान म्हाका खूब सोंसपायताल्यो हें तुडून परत कर म्हणून. पूण हांवें ताचें आयकलें ना. आयज कसलो फायदो. आयज ते म्हज्या आदारान म्हजी फामील ना. आनी ना म्हणून हे म्हज्या हातांत धरूंक म्हजो कोणूच ना. हांव जाणा तुवें ही एक व्हड चूक जाल्या पूण आयज हांव चड खुशाल कित्याक तुवें ही तुजी चूक मानून घेतल्या. हे नाका जासीन एक पाद्री म्हणजे एक पोरचेचो वडील. आमी आमचे घरदार सोडून सगळे विसरून गांवांनी वेतांव पोरचेची सेवा करून. गोंयचो एक पासून मनीस चुकलो जाल्यार आमकां खूब दूख भोगता. चडशे पोरी 100 मेंढरांतलो एक मेंढरो सांडत तर तो गवळी खूब दुखी जाता आनी परत तो आपले सांडलेले शेळयेक सोदूंक वेता आनी परत ताका ती मेळटोच तो खूब खुशाल जाता. आयज ह्याच भाशेन हांव तुका मेळोन खूब खुशाल जालो. खूब खुशाल जालो. पियनाका जासीन ह्या वेळार तुज्या आदाराक कोणूच ना म्हणून. आयज तुका हात दितलो कोणूच ना. पूण हांव आसा. हांव आसा जासीन. हांव आसा. जासीन 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 जासीन. भावानी ही जावन आसली एक कोरी कोडणी. आयज मनीस तुरुमाक लागून जायती वायट कर्तुबां आदारता आनी ह्या संवसारांत गिरेस्तकायेचे कोंडे भरून दवरता. पूण विसरता
बऱ्या संसारी जिविता वरवीं सासमीक जिवीत फावो जाता म्हूण दुबाव रे आमी सोगले फाटकी देखून आमी ताळणेन पडना जावच्या आमी दिसपोटी वाचूंक जाय तें पवित्र पुस्तक